आता गेली 4-5 वर्सां आता ऑक्टोबरान इलेक्शन येयलें. आता गेली 5 वर्सां हे कावन्सिलर कितें करताले ते आता सांगता की 10 करोड येवपाचे आसा. पूण हे 10 करोड आता हे 4 वर्सां रिकवर करपाक जावंक ना. आता 1-2 म्हयन्यांनी हे कशी रिकवरी करतले. आता ह्याच्या फुडें आता न्यू कावन्सील येवपाचें आहा आफ्टर 2 मंथ्स. जाल्यार हे 10 करोडाचो बर्डन हे तेंचेर घालपाक सोदता काय हेंकां खबर आसा म्युन्सिपालिटी कशी चलोवपाची ती. आता म्हाका खबर ना हे कितें करपाक सोदता. न्यू फेसीस हे हेंकां नाका. आता डिलिमिटेशन पासून केला हे हेंच्यांनी हेंकां जाय तशें केला. जे म्युन्सिपालिटीचे 10 करोड पेंडींग आसा म्हूण सांगता. पूण हेज्या पयलीं चेअरपर्सनान एक स्टेटमेंट केल्लो जेन्ना ते बायणा फेस्टिवल केल्ले तेन्ना म्युन्सिपालिटीचे ओन पयशे थोडे घातलेले आनी थोड्यांनी अशी लेटरेटां दिल्ली की पयशे आपल्याच्या अकाउंटार दिवचे म्हूण. तेन्ना चेअरपर्सनान स्टेटमेंट केल्लो की आमच्या म्युन्सिपालिटीन इतले पयशे आहा इतले हें आहा इतले पूण हांगा पळोवपाक गेल्यार म्युन्सिपालिटीच्या कामगारांक ग्लावज ना बूट ना कांय ना. म्युन्सिपालिटीच्या वर्करांक लेगून सेफ्टी ना. आता this is absolutely shocking that the municipality has to collect more than 10 crores in arrears. These people were there for 5 years and they have just ignored the fact that they are supposed to receive money. How can you wait for so long to recover such a huge money? आता आम्ही सदांच चिंतताले की why is that there is a suspense about the delimitation, the declaration of SC, ST. Is this like a game plan? We are wondering because if any new aspirant wants to come into the field, how is he going to take the pressure of recovering 10 crores in the first place? गेल्या महिन्यांपासून हांवें कमिटी फॉर्म केलेली. As you all know that we formed a committee to go round about in total of Vasco for the recovery. The people who are there to pay the license fees whatever. पण अजून कांयच जावना. कितले पयशे येवपाय. There are our own people, our own councillors who are stopping this. I'll be very frank. They go to the deputy CM. They just go with the files. And then I don't know why it is every now and then it is stopping. I want to do something that you can get at least something for the municipality. Every now and then we are depending on something or the other. ह्या बँकांसान त्या बँकान ऑक्ट्रोयाचे पयशे पासून आमकां येयना. कांयच रिकवरी येयना. So how we can give salary? It's a big, it's a big load. Like everything is misplaced and misused and nobody is functioning in any proper way. New faces will definitely come. I don't want that they should suffer.